हॅलो गाईज, गुड इव्हनिंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जाणा? होप तुम्ही सगळी जाणा बरी असतली. तर आईज फ्रायडे अँड काल आम्ही काय शूट करून ना, जस्ट मातशें रेस्ट घेतले. आणि आयज आमगे कोण तरी मिन्स आमची रिलेटिव्स येयली, सो आमकां टायम जालो शूट करपाक. आतां जाल्यार 7:30. हय 7:30 जाला आनी आमी ब्लॉग करपाक स्टार्ट केले. बट डिसायडीड ना कितें करतली आनी कितें ना. हय सदां म्हणल्यार मेन फर्स्ट फ्रेश जावपाक जाय, मागीर आमी चाव पितली. सो तें आमी तुमकां दाखयतली. आनी आयज फ्रायडे, सो कांयच हें ना कितें तें आमचें नॉन वेज कितें नुस्तें बी तशें स्टील कितें करतली तें आमी तुमचे वांगडा शेअर करतली. सो आतां फर्स्ट ऑफ ऑल आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हय फ्रेश बी जाता आमी. आनी हें पळय कितें तरी युनीक दिसलें. हें दाखोवपाचें आसलें म्हाका, म्हटल्यार आमगे ते ट्युशना येता न्हू, तेंच्यांनी आमकां हाडलेलें जस्ट दाखोवपाक म्हणून. आनी म्हाका तें बरें दिसलें. अशें आसता तें, अशें सुद्दां नासता, बट जेन्ना तें सोडटा तेन्ना वाव वाव इट्स मस्त दिसता सारकें. डेकोरेशन डेकोरेशन कशें बर्थडेक बी अशें स्ट्रिप्स करून लावपाक बरें. आतां शिकतलें हांव, मागीर टायम जातलो पळय, मागीर लेट कशें तें वचपा टायमार शिकोवन घेतलें हांव, आमी करतली. म्हणजे स्ट्रिपी टायप बरे पयशे हॉलाक बी लावपाक लायनीन इवन बर्थडे ह्यो स्ट्रिपी मीन्स युनिकनेस कितें सांग की हें अशें उरता, अशें बॉक्स सगळें फोल्ड करून उरता आनी देन मागीर तें सुट्टा. सो तें मजाच दिसली. आनी अशें वयल्यान पयशे सगळे वॉलाक स्ट्रीप लायले आनी तेजे वयर हॅपी बर्थडेचे ते हें मेळटा पळय लेबल, ते लायले जाल्यार मस्त दिसतलें न्हू डेकोरेशन. लायटी बी. आनी इफ हें आमकां परफेक्ट कळ्ळें न्हू जाल्यार आमी तुमचे बरोबर शेअर करतली. तुमी मागीर करून पळया आसलें. इफ आमकां कळ्ळें जाल्यार आमी शिकतली. आयज नाल्यार फाल्यां पळोवया कशें कितें शिकली. आमकां बरें आमी करतालीं पयलीं अशें कितें कितें, बट आतां खंय पयलीं तो टायम आसतालो न्हू कितें कितें स्कुलां कॉलेजी. बट हे हांवें डिसायड केलें शिकोवन घेतलें म्हणून. गम बी जाय पडटा आसता, 2 कितें तरी जॉयंटींग अशें कितें आहा तें 2 स्ट्रीप अशें कितें प्रॉपर तें अशें आसा, अशें दोनी वटेन हें आसा. ओपन न्ही 3D कशें. चल आसूं न्ही तें. सो आतां आमी फ्रेश बी जाता आनी मागीर तुमकां मेळटा चाव पिता आसता. स्टे ट्यून. सो आमी न्हू आतां फ्रेश बी जाली एंड आतां आमी करता चाव, जेकी आसा ब्लॅक टी. आनी उदळ आमगेर सोयरी येयल्ली, सो तेन्ना तेणीन भजी बी काडलेली आनी तेणीन ती आमकां बट दवरूं ना. सो आतां आमी करता आमची चाव आनी पळयात. सो एज युजल आमची फेवरेट हांगा सगळे च्या पावडराचे डबे खंय आहा तर. सो डबे खंय तरी नाच जाल्ले, अशें ते सायडीन दवरता. पयर ते कितें कितें निवळ केलां आनी हांगसरलें काडलें. हें आनी ओपन जायना. सो चड गोड नाका, 1 टेबल स्पून पुरो. तर चड गोड आवडना चड. फुटी च्यायेक आमी चड च्या पावडर घालना, सो इतलो असो पुरो आय थिंक. आनी इतलो घालून मागीर चडूच हें जाता लायट. सो आतां चाव करता हांवें आनी न्हू आमगेर वेज म्हणल्यार नुस्तें म्हणटा तें नाच पळय केन्नाच्यान. आमी नुस्तें खावना. आय थिंक 5 दीस कितें तर जाल्यार आमी नुस्तें खावना पळय. केन्नाच्यान खावून जाणा. सोमाराक आमी नुस्तें खायना, मंगळाराक आमी नुस्तें खायना, बुधवाराक आमी नुस्तें खाता बट अमास आशिल्ली. ब्रेस्ताराक आमी नुस्तें खायना. सो आयज जाल्यार शुक्रार नुस्तें खायना आनी फाल्यां 1 दीस खातली. आनी बिकॉज आयतारकूय आमचें कितें तरी आसा, सो फाल्यां तुमकां सांगतली कितें आसा तें. सो आमकां नुस्तेंच ना. फाल्यां पळोवया तर कितें तरी नॉन वेज जाय, बेश्टी दाळ शीत तरी. आज आमी टिफिनाक हें व्हेल्ली भाजी पाव. जर आमकां वेज जेवपाचे पेक्षा भाजी पाव तरी परवडली, तेंच बरें लागता. सो आतां आमी च्या पिता आनी मागीर मेळटा. आज कितें करता जेवणा तूं? कसलो रोस? चण्याचो. तो एक बरे भशेन करपाचो नाल्यार जेव. सोय बी भाजून घालतलें घाल, पूण मसालो घालनाका असो. मसालो तोंडार मारता असो नाका. बारीक मिरसांग घालून. हय तसो कितें रोस. सो मागीर तुमकां दाखयता कसो कितें करतली ती. आनी आतां आमी एन्जॉय करता आमची टी. तर आमी पळय च्या पिवपाक बसली आमगेली आनी आमगे इवनिंग स्नॅक हें पळय दिसतात ना दिसता कितें तें केळ्यांची मानां आनी
तुवें खारेगिडी चड घेवना बिकॉज आतां जेवणाचो टायम जाला आमी हें सगळें करता म्हणल्यार च्या आनी हें सो मम्मी हे चणे यूज करता. च्या निवली आत्ता हरशीं केलं तर हांव एक कप्पा युनीक आसा खरेंच. पोना बी थंड लागना, सॉरी गरम लागना, थंड. आनी तशीच ती चावूय न्ही त्या कोणाले अशें आसता पळय की गरम गरम उरता. आनी चाव बॉटल तो ब्रँड गो बॉटल हांवें सर्च केल्लो वेंचर म्हणून तो म्हारग 250. येदीशी बाटली दाखयता हांव दाखयता तुमकां. बनाना चिप्स आमचे सामके फेवरेट. हेजी न्हू दिसता म्हाजी सामकी फेवरेट. म्हाका खूब आवडटा. म्हाका आवडना बट आयज बरी लागता. आनी तुमकां परत एकदां सांगता इफ जर तुमी आमचो व्लॉग पळयता पळय नाल्यार प्लीज एक एक तरी कमेंट करा म्हणल्यार आमकांय बी मागीर बरें दिसतलें. च्या कशी निवली केली तो शो घातला. आनी आमची न्ही चाव बी पिवन ओदोळी जाली. आतां टायम जाला 9:15. सो हय आतां आमी जेवण करतली मागीर आमी जेवतली अशें करून 10-11 आमकां जाताच. हय आनी आतां खंय मम्मी जेवण लायता करता. सो आतां म्हणटा तुमच्या वांगडा ते दाखोवया बिकॉज आयज आमचो तो मे बी मिनी ब्लॉग कसो जातलो मे बी 5-6 मिनटाचो बिकॉज कांयच ना आनी आमी तो सकाळी बी कांय स्टार्ट करना नाशिल्लो. सो आतां तुमी बी पळयाच कसो कितें रोस बी मम्मी करता ती. गोवन जेवण न्हू तें इजी सिंपल जेवण तुमी पळोवपाक शकता. सो या पळय चणे ऑलरेडी मम्मीन कुकरान घातल्या आनी हितूनच. सो मम्मी रांदता हांव फक्त शूट करपाक येयला. पळय शीत आनी बेगीन जावपा खातीर चणे आनी शीत वांगडाच कुकरान लायता. आमी दोगांय शीत कुकराचें ना बिकॉज ऑलरेडी शीत खंय भरपूर आसा. सो मम्मी शुक्रार म्हणल्यार उपास बी करता आमी तश्यो आमकां जायना उपास बी करपाक. सो आमी करिना उपास बी आमी कांयच करना तशें. आतां तर जायत ना पयलीं तरी एक एकादस बी धरताले आमी बट ना आतां. हें आतां अर्दवर तरी जाय. सो फक्त मागीर करता आसतना दाखयता ते रोस. सो आतां हें खंय मम्मी गॅसार दवरतलें आनी तें शिजतलें. तो म्हणल्यार कितें करतली तूं काय ना तो म्हणल्यार तुमी सेगळी सोय पडटलें रोस सोयेचो करता. सो कुकर पळय लायला हांगासर. सोय काप मागीर हांव दाखयता. सो पळय रोस करपाक फर्स्ट कोथमीर घातली आनी म्हाका दिसता अशें नॉर्मल करता तशें तेल घालना तर इल्लेशें. इल्लोसो रोस करता आमी नाजूकसो मातशें डिफरंट तरेन म्हणल्यार एक्चुली असो करिना बट आमी तो तो मसालो घालून चड मारता तोंडाक. तेज्या खातीर सिंपल मिरच्यो हिरव्यो मिरसांग्यो आनी तें घालून सोय वांटपाची जालें. सो कुकर बी ओपन करता ओपन जाय. शीत पण मस्त अशें जालां आनी चणे भितर शिजले काय खबर ना ते पळोवचें पडटलें. आनी तुमी म्हाजे बाबूक पळया खंय बसला तो जे कडेन आमी उदक बी दवरता बारीक बारीकशें थंय तो वचोन बसला. खबर ना मे बी हें म्हाका दिसता गरम आशिल्लें आनी ताका शी खाता म्हणून तो यो म्हणून तो म्हाका दिसता थंय बस. पळय तो पेळटा
नानू तेका बरो करता म्हजे वांगड जाणी कशें पाडटात आनी न्हू आदय येता आसतना कामाचें हांव आमचें देवादेड आसा पळय थंय 2 पेटे सोडलेले बुकले हांव आनी तें काम काडपा जाय आशिल्लें तांबडे कलर पूण आमगे आसता तशें बट तें एकलो बारीक चेड्यान तो म्हणपाक लागलो आपूण पुसता म्हणून सो मम्मीन तरी काडलेलो मागीर हांवें म्हणलें नाका कित्याक आसा जाल्यार दोनी वांगडाच आसपा जाय ते एकलो आसल्यार तिंका इल्ली बावड्यांची पाप जातली न्हू कित्याक सोडलेलें खबर ना कोणी तरी बट ते पेटे मागीर आसूं म्हणलें आतां तूं कितें करता तर सो हे चणे पळय कुकरान ते शिजलेले न्हू गे आनी आतां हितून हे वांटण घालपाचें ते वांट्टेलें तें आनी रोस आमचो असो तसो रेडी जातलो आनी आमी जेवतले बिकॉज खूब भूक लागला आता बरें खूब टायम शिजोनी मागीर डन सो मम्मीन पळय फोडणी मारले करबिलाचे आनी सासवा घालून आनी अशें फोडणी बी मारले उपरांत मातसो बरो टेस्ट येता सो आमचो रेस मस्त असो रेडी जाला आनी बरो बी लागता टेस्ट करून मातसो पयलो आनी फोडणी बी मारून जातकीर आनी मातसो बरो लागतलो सो आतां आमी जेवून घेता हे गायज तर रोस तो जालो पयलोच तुमी कसो केला तो जस्ट सिंपल जस्ट आमच्या भशेन आमी करता तशें आनी आतां आमी घेतल्या ताटा जेवपाक आनी शीत आनी दाळ ओके रोस शीत आनी रोस कितें केल्लें सो हांवें दाळ म्हटली शीत आनी रोस तो घेतला पळय ताटान आनी आमी आतां जेवता सो आतां आमी तुमकां जेवता आनी मागीर मेळटा चड करून न्हिदतलीच्या जाल्यार तुमकां व्लॉग एंड करता ते सुद्दां तर आतां आमी जेवण घेता मम्मी ऑलरेडी जेवपाक लागली आनी माजरां आमचे पेटे कुत्र्यांक बी सगळ्यांक वाडपाक जाय सो बाय सो फाल्यां मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आहा ती मम्मी करता ही माय फेवरेट इडल्यो तेच्या आदी मम्मीन दिसता उदय फळ घातलेले तांदूळ उड्डांची दाळ आनी कितें तांदूळ आनी उड्डांची दाळ आनी ते आतां वाटले सो आतां ते वाटून दवरपाचें आनी फाल्यां मागीर सकाळीं इडली करपाचें आपण ते तुमकां दाखोवपाक हांव येयलें बेगीन सो हें मस्त अशें मागीर जातलें फाल्यां सकाळीं बरें जातलें अशें सो जालें आमगेलें आतां न्हिदपाचो टायम जालो हें मम्मी करतली ऑलरेडी 11:10 मिनटां आसा सो हॅलो गायज तर आमी ब्लॉग एंडच करपाक येयला तर आमचो न्ही न्हिदपाचो टायम जालो आनी मम्मीन आतांच दाखयलें तुमकां आमी जेवली बी आनी मम्मीन फाल्यां हय ते मम्मी आतां तयारी करून दवरल्या ते तुमकां हांवें दाखयलें की इडली ते दाळ कितें करून दवरल्या ती सो आतां न्ही पळय टायम पळया 11 जाली 11:05 मिनटां सो आमची इंट्रो कर आनी हें तें कर म्हणल्यार 11 जातलें सो आमी 11 म्हणल्यार आतां न्हिदतलीं आनी आमी हो ब्लॉग आतांच एंड करता आनी तुमकां मेळटा आमच्या फाल्यांच्या ब्लॉगान जर तुमकां आमचे ब्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा बाय